नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन इयत्ता 7वीची मांड या नवीन पाठ्यपुस्तकातली तिसरी कविता भुरगेपण ह्या कवितेचेर प्रश्न जापो तशेंच एडिशनल क्वेश्चन म्हटल्यार अधिक प्रश्न आमी सोडयतले. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि भुरग्यांनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका, कारण हातून सम इम्पॉर्टंट टिप्स एंड एडिशनल क्वेश्चन्स ॲड केल्ले आसा, ते मिस करूं नाका. सुरवातीक पळोवया उतरांचे अर्थ. पयले आसा लाथड म्हणल्यार उगड्या तांदळाची. दुसरे आसा झोपय म्हणल्यार काडून घेवप. तिसरे आसा शिट्यांचो म्हणल्यार बडयांचो. म्हाका कितें समजला. रित्यो सुवातो बरात. पयले आसा आदल्या डॅश तेन्ना ते समजलेच ना. हाची जाप आसा आदल्या पिळग्याकूय तेन्ना ते समजलेच ना. दुसरी वळ आसा रानांत भोवले डॅश नाले. हाची जाप आसा रानांत भोवले तळयेर नाले. तिसरे आसा हायजिनीक लागून डॅश खेळना. जाप आसा हायजिनीक लागून मातयेंतूय खेळना. चवथे आसा मोबायल डॅश जाल्या. हाची जाप आसा मोबायल कोश जाल्ल्या. हाचे फुडले सेक्शन आसा म्हळ्यार जोडयो लायात. हांगा अ गट आनी ब गट हातून कांय उतरां दिल्या, कवितेंतले वळी दिल्यात, ते आमकां जोडयो लावपाचे आसा. पयले आसा रानांत भोवले मोबायल कोश जाल्या. तिसरे आसा घरचें कांयच रुचना. आनी ब गटान दिला फास्ट फुडा बगर जमना, तळयेर नाले, एआयन बुद्धी बांदल्या आनी झोपय मारून खाल्ले. आतां आमकां अ आनी ब गटाच्यो जोडयो लावपाचे आसा. एक रानांत भोवले तळयेर नाले. दुसरे आसा मोबायल कोश जाल्या, एआयन बुद्धी बांदल्या. घरचें कांयच रुचना, फास्ट फुडा बगर जमना. आतां पळोवया फुडलें सेक्शन. चिंतून बरयात. पयलो प्रस्न आसा कवीन कोणाचेर टिका केल्या. प्रस्नाची जाप आसा कवीन आयच्या आधुनीक काळांतल्या भुरग्यांचेर, पालकांचेर आनी बदलते जिवीत शैलीचेर टिका केल्या. प्रस्न दुसरो आदल्या काळांतली भुरगीं आपलो वेळ कसो सारतालीं. हाची जाप आसा आदल्या काळांतले भुरगे रानांत भोंवताले, तळयेंत न्हाताले, एकमेकाच्या हातांतले झोपय मारून खाताले, आंगणांत वा मैदानांत खेळ खेळटाले आनी मेळून आपलो वेळ सारतालीं. प्रस्न तिसरो आयची भुरगीं कितें व्यस्त आसतात. मोबायल, टीव्ही, इंटरनेट, व्हिडिओ गेम्स आनी शाळा ट्युशनाच्या अभ्यासाच्या वजांत व्यस्त आसतात, म्हणल्यार बिजी आसता. प्रस्न चवथो भुरगेपण शेणला हातूंतल्यान कवी आमकां कितें सांगूंक सोदता. भुरगेपण शेणला हातूंतल्यान कवी हें सांगूंक सोदता की तंत्रगिन्यानाच्या अति वापराक लागून आयच्या भुरग्यांचो खरो आनंद, स्वावलंबन, मेकळेपण, खरें भुरगेपण नश्ट जाला. पांचवो प्रस्न आसा आयच्या भुरग्यांचें जिवीत आदले पिळगे परस कशें वेगळें आसा. जाप पांचव्या प्रस्नाची आयच्या भुरग्यांचें जिवीत चड करून घरा भितर चार वण्टी भितर डिजिटल साधनां मुखार आनी दबावा खाला आसता. जाल्यार आदल्या पिळगेची भुरगीं रानांत भोंवतालीं, तळयेंत न्हातालीं, आंगणांत मैदानांत खेळून आपलें खरें भुरगेपण एकमेका वांगडा आनी मोगान सारतालीं. आतां पळोवया फुडलो उपक्रम शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पयलो प्रस्न आसा सैमाचें म्हत्व ह्या विशयाक धरून कांय घोशवाक्यां विद्यार्थ्याक तयार करूंक लायात. हांगा तुमकां घोशवाक्यां तयार करपाची आसा सैमाचें म्हत्व ह्या विशयाचेर. देखीक हांगा हांवें 2 घोशवाक्यां बरयल्यात, ती अशीं आसा. पयलें आसा तें सैमार करात मोग, पयस दवरात रोग. आनी दुसरें आसा झाडां लावया, सुंदर सैम फुलोवया. फुडलो उपक्रम आसा तो विद्यार्थ्याक आधुनीक आनी पारंपारीक खेळ खेळपाक लावचे. आधुनीक खेळ खंयचे खंयचे तर व्हिडिओ गेम्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट हे जाले आधुनीक गेम. आनी पारंपारीक खेळ आसा ते खो खो, कबड्डी, लंगडी, गोट्यो आनी बाल तोणो म्हणल्यार विटी दांडू.
हे दोनूय प्रकारचे म्हळ्यार आधुनीक आणि पारंपारीक दोनूय प्रकारचे खेळ भुरग्यांक खेळपाक लावचे. तिसरो उपक्रम आसा विद्यार्थ्यांक घरगुती खाणाचे टिफीन हाडूंक लावन ते वर्गात एकमेकाक दिवन खावचे. घरच्या खाणा विशीं विद्यार्थ्यां मदीं चर्चा घडोवन हाडची. हांगा तुमकां घरच्या खाणा विशयी डिस्कशन करपाचें आसा. तुमी घरच्या जेवणा विशीं डिस्कशना वेळार अशें उलोवंक शकता की घरचें जेवण शुद्ध आनी भलायके खातीर बरें आसता. आनी दुसरें म्हळ्यार टिफीन वांटून खाल्ल्यार भुरग्यां मदीं इश्टागत आनी मोग वाडटा. प्रस्न चवथो. मोबायलाचो वापर विद्यार्थी कसो आनी कित्याक करता ते विशीं संवाद घडोवन हाडचो. हांगा तुमकां डायलॉग रायटींग करपाचें आसा. संवाद लेखन. मोबायलाचो वापर विद्यार्थी कशे आनी कित्याक करतात ताचो. तर ऑनलायन अभ्यास करपाक, गिन्यान मेळोवपाक आनी गरजेच्या कामां खातीर विद्यार्थ्यांनी मोबायलाचो वापर करपाचो. तशेंच दिसाक फक्त थारावीक वेळूच मोबायल वापरपाचो. व्हिडिओ गेम्स बी चड वेळ खेळपाचे ना. प्रस्न पांचवो. कवितेंतली सुंदर उतरां आनी वळी बरयात. प्रस्न सवो. तुमकां समजला ते प्रमाण कवितेच्यो 2 वाक्यांनी सारांश बरया. म्हळ्यार थीम ऑफ द पोयम. 2 वाक्यांनी बरोवपाचें जाल्यार आमी अशें बरोवंक शकता. ही कविता भुरगेपणांत कशें सैमाचो आनंद घेवपाचो आनी मेकळेपणान आनी मोगान कशे दीस सारचे हे ही कविता सांगता आनी ताचे भलायकेचेर कसो बरो परिणाम जाता तें आमकां दिसून येता. दुसरें आसा आधुनीक उपकरणांक लागून भलायकेचेर कसो परिणाम जाता. 7वो प्रस्न आसा AI आयज आमकां कितें करपाक आदार दिता हाची वळेरी करात. तशेंच आयच्या शिक्षणाचेर आनी विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या बऱ्याच वायट परिणामांचेरूय भासाभास करात. हांगा आमकां AIचो एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज हाचेर डिस्कशन करपाचें आसा. AI आमकां कितें करपाक आदार दिता तें पळोवया. AIचो आदार प्रश्नांच्यो जापो सोदपाक, अणकार करपाक म्हटल्यार ट्रान्सलेशन करपाक आनी प्रकल्प तयार करपाक म्हटल्यार प्रोजेक्ट तयार करपाक आमकां उपेग जाता. ताचो बरो परिणाम म्हटल्यार बेगीन म्हायती मेळटा आनी शिक्षण सोंपें जाता. तशेंच आमचो वेळ वाचयता. आनी वायट परिणाम आसात ते म्हटल्यार भुरगे स्वताच्या तकलेन अभ्यास आनी विचार करपाक उणें पडटात. ताका लागून यादशक्ती आनी उदरगत मंदावंक शकता. 8वो उपक्रम आसा म्हटल्यार फास्ट फूड बरें वायट. हाचेर 5-5 विद्यार्थ्यांचे 2 गट करून वाद विवाद घडोवन हाडचो. हांगा डिबेटींग करपाचें आसा फास्ट फूड बरें आनी फास्ट फूड वायट हाचेर. विद्यार्थ्यांचे 5-5 विद्यार्थ्यांचे 2 गट करून हांगा वाद विवाद घडोवन हाडचो म्हटल्यार डिबेट कॉम्पिटिशन दवरची आसा. भुरग्यांक जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतची कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आनी अशा नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड आनी व्हिडिओ पुराय पळयात ही तुमकां विनंती आसा. सकयल दिल्ली चित्रां पळोवन खंयचो खेळ तो वळखून रित्यो सुवातो बरात. हांगा रित्यो सुवात्यो दिला थंय आमकां खेळाचें नांव बरोवपाचें आसा. सायडीक दिल्लें चित्र पळोवन तो खेळ खंयचो तो वळखपाचो आसा. तर पयलो खेळ आसा हांगा चित्रांत 2 भुरगे टायरांनी खेळटाना दिसता. ताका आगवणी म्हणटा. म्हळ्यार हांगा उतर येतलें तें आगवनी. दुसरें चित्र आसा ते भुरगे दोरयांनी उडी मारता. सो हांगा उतर येतलें तें दो डॅश नी म्हटल्यार दोऱ्यांनी. तिसरें आसा तें म्हटल्यार हांगा भुरगे लंगडी खेळटा. सो तिसरो खेळ आसा तो लंगडी. चवथें चित्र दिलात ते भुरगे खेळटात ते आसा बाल तोण्यांनी म्हटल्यार विटी दांडू खेळटा. सो हो शब्द जातलो ब डॅश नी म्हटल्यार बलांनी. आतां सोडोवया फुडलो उपक्रम कुवाडी. पयलें आसा सगळें जग म्हाज्या हातान सांगात हांव कोण. हे कुवाडे आमकां सोडोवपाचे आसा. तर हाची जाप आसा मोबायल, स्मार्टफोन ऑर ग्लोब. दुसरे कुवाडे आसा ल्हानसो पोर माडार चडोंक थोर सांगात हांव कोण. ह्या कुवाड्याचे जाप आसा हुमलो वा मोय. ती ल्हान आसता पूण सरसर माडार चडटा.
Students, do like, share, subscribe Excel Tuition Goa board for more such helpful, educational and interesting new videos. आता पळोवया फुडलो उपक्रम. सकयल दिल्या कुवाड्यात गोंयच्या पारंपारीक खेळांची नांवां लिपल्यात ती सोदून काडात. हांगा शब्द कोडे दिला, तातूंच्यान आमकां पारंपारीक खेळांची नांवां लिपल्यात ती सोदपाची आसात. तर ही नांवां आमी सोदून काडल्यात ती म्हणल्यार ती अशी आसा. ह्या शब्द कुवाड्यांक आमकां 10 पारंपारीक खेळांची नांवां मेळ्ळ्यात. ती अशी: फातरांनी, मागीर कवच्यांनी, दोरयांनी, अटक मटक, कबड्डी, कोंब्यांनी, मिलांनी, मिठांनी, आपालिपा आणि खांब्यांनी ही 10 नांवां मेळ्ळ्यात. ती तुमकां तुमच्या नोटबुकान बरोवपाची आसा, ताचें एक लिस्ट करपाचें आसा. सकयल दिल्ल्या उतराक उरफाट्या अर्थाची उतरां बरयात. हांगा उतरां दिल्यात ती आसा गोड, दुसरें आसा उगडास, तिसरें आसा ऑनलायन. ह्या तिनूय उतरांक आमकां उरफाटे अर्थाची उतरां म्हटल्यार ऑपोजीट वर्ड्स बरोवपाचे आसा. तर हांगा गोड ह्या शब्दाचो ऑपोजीट वर्ड म्हटल्यार उरफाटें उतर जातलें कोडू. उगडास हाचें उरफाटें उतर आसा याद आनी ऑनलायन हाचें उरफाटें उतर आसा ऑफलायन. आतां वाचूया विचारपूल. खेळ खेळ खेळोया, सांगतान भलायकी मेळोवया. खेळ खेळ खेळोया, सांगतान भलायकी मेळोवया. भुरग्यांना एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान हांव क्वेश्चन पेपर सोल्युशन, लेसन रिडींग, पोयम रिडींग, तशेंच अभ्यासक्रम आणि एक्सरसाइज सोल्युशन, तशें क्वेश्चन आन्सर, प्रश्न जापो ह्या सगळे व्हिडिओ अपलोड करता. तर भुरग्यांना जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या हेल्पफुल, एज्युकेशनल, इम्पॉर्टंट, युजफुल व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फुल व्हिडिओ. बाय.